आकाशवाणी पणजी. ऐकूया वळेरी मतदाता जंक्शन. एकामेकाक मेळटले लोक मेळटले वोट घडटली लोकशायेची सिस्टम मतदार जोडटले तेन्ना जातले सोबीत नवे कनेक्शन मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन. ऐकूया मतदाता जंक्शन ह्या वळेरीतलो आयचो वाटो एका होटाची तांक. नमस्कार. मतदाता जंक्शनात हांव तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. हांव तुमचो इश्ट भारत आनी म्हजे वांगडा आसा. आगो भारती, कोणाच्या विचारान बुडला? आयज तर तूं आयकुप्यांक नमस्कार करपाक लेगीत विसरलें. हांव फक्त म्हजी इश्टीन शोभिता विशीं येवजितलें. आयज ताणें म्हाका एक प्रस्न विचारलो. म्हज्या एका वोटान निमाणें कितें जावपाचें आसा? जावं हांवें ताका समजायलें. आगो अशें कशें सोड? हो तर खूब म्हत्वाचो प्रस्न आनी हो प्रस्न भारताच्या जायत्या लोकांच्या मनात आसतलो. मतदारांचे दर एक होट मोलादीक आसता. भारती, तूं कार्यावळ सुरू कर. आयज आमी पॉवर ऑफ वन होट म्हळ्यार एका मताची तांक हाचेर उलोवया. नमस्कार वांगड्यानू, हांव तुमचें इश्ट भारती. हलवायाच्या दुकानाचेर आयज वेंचणूक काका येवपाचे आसात. आमच्या वांगड्यांक थंयच व्हरुया. हय हय, आमकांय कळुनी आयज कितें जावपाचें आसा तें. लोकशायेची सिस्टम मतदार जोडटले तेन्ना जातले सोबीत. अरे अरे, ही भुरगीं खंयच्यान आयली? चलत भुरग्यांनो, हांगच्यान वचात. ह्या भुरग्यांक हांगाच रावू दी पुता. तांकां व्हड जातकीच देशाचो फुडार थारावचो पडटलो. बरें आसा काका, राव दी तांकां. पूण भुरग्यांनो, ओगी बसा आतां. मात्तूय बोवाळ करूं नाकात. नमस्कार काका. अरे नर्स दिदी सुमन, आयज नर्स असोसिएशन सोडून तूं हांगा कशें? एक खूप व्हड समस्या आसा काका. ती कसली? हांगच्या हॉस्पिटलान काम करपी कांय नर्सी हांगच्योच आसात. देखून तांचे वोटर आय डी कार्ड आसा, पूण कांय भायल्यान आयल्यात. तो आपणाल्या राज्यांतूय वोट दिवंक शकनात आनी हांगाय बी, कारण तांकां आपणाल्या वोटाचे ताकदीचो अदमासूच ना. काका, ही ताकद तांकां समजावप खूब गरजेचें, जाका लागून तांणी बेगीन आपणालें वोटर कार्ड करचें आनी दर एके वेंचणुकेंत तांकां आपणाले हे शक्तीचो अभिमान दिसचो. ही तर भोव व्हड समस्या आसा सुमन. आनी काका, ही समस्या फक्त आमच्या शारांतूच न्हय, दरेक शारा वांगडा आसा. जे आमचे वागडी वेगवेगळ्या राज्यांनी शिकून वतात तांकांय ही गजाल खबर ना. काका, कसलेय जादूचे वखद दियात, तांकां समजोवपाचें बाकीचें काम आमचें. आगो, जर एक वोट गरजेचें नाशिल्लें जाल्यार गुजराताच्या गीर सोमनाथ जिल्ल्यांतल्या उना विधानसभा क्षेत्रांतल्या दाट रानान एक देवूळ आसा, जाचे पुजारी आसात गुरू भगतदास. फक्त तांचे खातीर वेंचणूक आयोग मतदानाची वेवस्था कित्याक करता आशिल्लो? कितें सांगता काका? थंय आनी कोणूच रावना? ना सुमन, सपनेश बिलियात गावापासून बानेत देवूळ 20 किलोमीटर पयस आसा. थंय लोक फक्त दिसाचे दर्शनाक वतात. भरतदास थंय एकलेच रावतात आनी फकत तांचे खातीर पोलिंग बूथ तयार करतात. पळयली एका वोटाची ताकद? आनीक म्हळ्यार एका वोटान सरकारा लेगीत कोसळटात आनी वाचतातूय बी. तुम्ही तर ही खूप महत्वाची गजाल सांगली. आता म्हाका मार्ग सापडला. आता तर हांव दर म्हयन्याक आमच्या नर्स भयणांची मिटींग घेतली आनी अश्योच कांय आनी देखीत दिवन तांकां एका वोटाची ताकद समजायतली. हय काका, आता हांवूय म्हज्या वांगड्याक सांगतलो. तांच्या एका वोटात इतिहास घडोवपाची ताक आसा. एकामेकाक मेळटले लोक मेळटले वोट घडटली लोकशायेची सिस्टम पळयलें भारती, सुमन दिदीन तर सगळ्यांक जागरूक करपाचो संकल्प घेतला. हय भारत, जेन्ना हांव तांच्यो गजाली आयकतालें तेन्ना हांवूय व्हडान उलोवंक सोदतालें. कितें उलोवंक सोदतालें तें तरी सांग. हेच, सुमन दीदी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. वा, आतां कशें जालें. जरी अशेच लोक एकमेकांक प्रेरीत करीत जाल्यार खूब बरें दिसतलें. जरी कित्याक, आता तर ही आमच्या सगळ्यांची जापसालदारकी आसा. आता आयक, गोंयचे वेंचणूक सेलिब्रिटी आयकन कितें सांगतात ते. नमस्कार मोगाळ आयकुप्यानो, हांव शकुंतला भरणे, गोंय राज्य वेंचणूक आयोगाचें एक सेलिब्रिटी आयकॉन म्हणून म्हाका ह्या फावटी वेंचून काडलां. हें पळयात, मतदान हें सर्वश्रेष्ठ दान. म्हज्या एका मतान कितें जाता, कितें फरक पडटलो असो जर तुमी विचार करता आसत जाल्यार तें सामकें चुकीचें लक्षांत दवरात. तुमचें एक मत कोणाचो तरी फुडार घडयता आनी तुमचें एक मत कोणाक तरी यश दिता तें दिताच, तुमकांय बी यश मेळटा, लक्षांत दवरा. आजच संकल्प करात, मतदान करतलींच आनी मनाचो फुडारी
मनाचो सरकार घडोवन हाडटलीच. देव बरें करूं. मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन भारती, आयकलें न्ही तुवें? गोंयचे वेंचणूक सेलिब्रिटी आयकनान कितले सोपे रितीन आपणालें म्हणणें मांडलें तें. हय भारत, सारकें तुजें. भारती, म्हाका मगो खूब भूक लागल्या. तर अशें कर, शेतांत गंव रोय, मागीर पीक काड, मागीर गंव काड आनी गिरणीत डोळून पीठ कर आनी मागीर चपाती करून खा. हें कितें? तुजें म्हणणें आयकून म्हजी भूकूच मेली. आगो, इतले ल्हानशे गजालीक इतली व्हडली जाप. तशें हे गजालीचेर आमी विचार करूंक जाय. आमचे खातीर अन्न पिकोवपी आमचेर कितले उपकार करतात तेन्ना तुमी समजूंक शकतले आमच्या दरेका प्रस्नाची जाप आमच्या शेतकार भावा लागीं आसा. आमच्या देशाचे आदले प्रधानमंत्री श्री लाल बहादूर शास्त्रीजीन फक्त अशीच जय जवान जय किसानाची घोशणा दिवंक नाशिल्ली. तर येयात आमी आमच्या वांगड्याक घटमूट लोकशाये खातीर एका शेतकार भावाचे विचार आयकूंक दिवया. मैं विजय शर्मा जम्मू के जिला सांबा के गांव जख से बोल रहा हूं। हमारे संविधान ने हर भारतीय को वोट डालने का अधिकार दिया है। वोट हर इंसान को डालना चाहिए। अगर मैं अपनी सोच के मुताबिक या फिर मौजूदा समय में समाज की मांग है तो हमारे नेता भी ऐसा होना चाहिए कि जैसे एक किसान अच्छी खेतीबाड़ी के लिए अच्छी क्वालिटी के बीजों व अच्छी क्वालिटी के खाद का इस्तेमाल करके अच्छी फसल की उम्मीद करता है, तो हम सभी को चाहिए कि अगर हम लोगों ने नेता का चुनाव करना है वो पढ़ा लिखा हो, सूझबूझ वाला हो, दूर अंदेशी हो, समाज को बली भांति समझता हो, गरीबों के हक के लिए मेहनती हो और समाज में बढ़ रही कुरीतियों को खत्म करने के लिए समाज में अपना अच्छा ईमानदारी से योगदान दे। तभी तो हमारा देश डेमोक्रेसी में नंबर 1 होने के साथ साथ विश्व गुरु बन सकता है। वोट का अधिकार हर इंसान को है, हर इंसान ने वोट डालना चाहिए। तेरे मुल्क को हरदम तेरा साथ है जरूरी, तेरी आवाज भी जरूरी, तेरा वोट भी जरूरी, तेरी आवाज भी जरूरी, तेरा वोट भी जरूरी। तर पळयलें तुवें आमच्या देशाचे शेतकार कितले जागरूक आसात ते. भारत, शेतकार भावाचे म्हणणे तर आयकलें, पूण हे पळय ही कितें म्हणटात ती. अरे मोहित दादा, हालीं तुमी सरोजिनी नगरान रावतात न्हय? हय, आमचें ऑफिस लागींच आसा, म्हणटकीच आमी थंयच. म्हणटकीच हे फावट तुमी नव्या विधानसभा क्षेत्रांत वोट दितली. ना कल्पना, हे फावट आमी दोगांय वोट दिवंक पावची नात. कित्याक रे? नामो बदलपा खातीर कार्यालयान 2 फावटी मारूंकच मेळोंक ना. अरे हे तर सामकें सोंपें. तुमी voterportal.eci.gov.in चेर वचून फॉर्म 8 चेर क्लिक करात. voterportal.eci.gov.in. हय, तुमची सारकी कागदपत्रां जोडात आनी मागीर जालें काम. आनी तरी नामो बदललो ना जाल्यार कशें कळटलें काम जालां काय ना तें? हाचे खातीर तुमकां एक रेफरन्स ID मेळटलो. त्या नंबराचे मजतीन तुमी तुमच्या अर्जा विशींची म्हायती मेळोवंक शकतात. आनी जर वेंचणूक लागीं आसा आनी वोटर ID आयलो ना आनी लिस्टाचेर नांव आसा जाल्यार दुसऱ्या फोटो ID प्रुफान तुमी वोट दिवपाक शकता. कल्पना, तूं दरेक गजाल समजोवपाक एक्सपर्ट जाला. ही भोव सरळ तरा. हांव आयजूच फॉर्म 8 भरतां. ह्या सल्ला खातीर तुजी फीस तरी सांग. ज्या दिसा तुमी वोट दितली त्या दिसा फक्त एक व्हडलोसो रसगुल्ला खावय. सारकें न्हय? हय हय, घरा योत फक्त एक न्हय, 4 रसगुल्ले खावयता. 4. वा, ह्या दोघायलो गजाली ऐकून मजा आयली. हय, कल्पना दर गजाल सरळतायेन समजायता. आतां दरेका वोटाची ताकद समजूंक आनी समजावंक जाय जाल्यार हे विशीं मातशें अदीक विस्कटावन समजून घेवया. हमारे साथ हैं भारत के निर्वाचन आयोग श्री अनूप चंद्र पांडे जी। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 95 करोड़ से भी अधिक वोटर भारत में वोट देते हैं और भारत की विविधताएं बहुत अधिक हैं, तो इसके कारण ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब है। मुझे लगता है विश्व की ये सबसे बड़ी मैनेजमेंट एक्सरसाइज है चुनाव कराना। इसमें तमाम प्रक्रियाएं जुड़ी हुई हैं जिन प्रक्रियाओं को देखना है।
तो एक बहुत बड़ा कार्य है। जिस समय चुनाव होता है तो चुनाव के लिए पूरे देश में 10 लाख से ज्यादा मतदान केंद्र है। मतदान केंद्र किसी भी वोटर के 2 किलोमीटर के नजदीक हो, एक सार्वजनिक स्थल पर हो, स्कूल हो या कोई और सामुदायिक केंद्र हो, वहाँ पर उसकी व्यवस्था करना, फिर वहाँ पर हर किस्म की अवस्थापना सुविधाएं जुटाना, जैसे पृथक के टॉयलेट्स हों, पानी की व्यवस्था हो, अगर दिव्यांगजन हैं तो उनके लिए रैंप की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, वहाँ शेल्टर की व्यवस्था हो, तो ये सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराना ये अपने में एक दायित्व है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, एक बूथ हमारा ऐसा है जहाँ एक वोटर है, एक वोटर को लेने के लिए 10 लोग वहां जाते हैं। तो हमारे लिए एक एक मतदाता बहुत महत्वपूर्ण है। फर्स्ट टाइम वोटर्स को मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि इस राष्ट्र का भविष्य है वो आपके हाथ में है, और चुनाव जो है वो एक बहुत सशक्त माध्यम है। अपने वोट का, अपने अधिकार का पूरा प्रयोग करें ताकि आप अपने लिए बहुत ही लोकतंत्र के हिसाब से बहुत सशक्त और बहुत अच्छा प्रशासन चुन सकें। धन्यवाद देंगे भारत के निर्वाचन आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडे जी को। है तू अब सागर बन, किरण है तू अब सूरज बन। हाणी तर खूप महत्वाची माहिती दिली. भारती, जसं पहिलो मोग, पहिली नोकरी ह्या सगळ्यांची खोज जशी सामकी वेगळी असता, तशीच पहिले खेपेक वोट दिवपाची खोशयेची गजालूच कितें. म्हाकाय तो दीस याद येता जेन्ना हांवें पयलेच खेप म्हज्या वोटाची ताकद अणभविल्ली, कारण हांवें जाका वोट दिल्लें तो जिखिल्लो. भोव बरें, पूण आतां सपनांतल्यान भायर यो, कारण आनीक एक गरजेचें काम उरलां. तें कसलें? अरे, आमच्या इतल्या सगळ्या आयकुप्यांनी फाटल्या प्रस्नाची जाप धाडल्या. जैतिवंताची नांवां तर सांग. ही आसा प्रस्नाची जाप. आयकुप्यानो, मतदाता जंक्शन एपिसोड 1 विचारिल्लो प्रस्न, भारतात मतदार दीस केन्ना मनयतात, आनी ताची सारकी जाप आसा. भारतात मतदार दीस दर वर्सा 25 जानेवारीक मनयतात. आनी जैतिवंत आसात जिल्लो बस्ती उत्तर प्रदेशचे श्री ब्रह्मानंद त्रिपाठी. खूप खूप परवी तुमचो पुरस्कार तुम्ही दिल्ल्या नाम्याचेर रोखडोच पावयतले. आणि हो आसा हे फावटीचो प्रस्न. खंयच्या वर्सा संसदेत विश्वासाचे मत मेळोवंक 1 वोट कमी जाल्ल्यान तेन्नाच्या प्रधानमंत्र्यांनी सोडचिट दिल्ली. ह्या प्रस्नाची जाप तुम्ही आमकां व्हॉट्सॲप नंबर 9999031950 हाचेर धाडूंक शकतात. हे कार्यावळीन आयकुप्यांची भागीदारी महत्वाची आसा. पळयात कशी एका युवा वोटरान आपणाली कविता रिकॉर्ड करून धाडल्या. तुम्ही ऐकात. सभी को मेरा नमस्कार. मेरा नाम श्रेयांश पोरवाल है और मैं भारत का सबसे स्वच्छ शहर यानी इंदौर शहर का रहवासी हूँ. आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरा वोटर आईडी कार्ड बनकर आया है और अब से मैं भी लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार में भाग ले पाऊंगा. तो आप सभी भी सही उम्मीदवार का करो चुनाव, बेईमान को मत दो भाव. आपका वोट है आपकी ताकत, लोकतंत्र की यही तो है लागत. आपके वोट से आएगा बदलाव, समाज सुधरेगा और कम होगा तनाव. जय हिंद, जय भारत. वाह, खूप प्रेरक कविता. होय, तुम्ही आमकां धाडूंक शकतात तुमचे विचार, गीत वा कविता. तर रोखडेच धाडात 9999031950 ह्या व्हॉट्सॲप नंबराचेर. भारत, आयज तर आमी वांगड्यांक खूप माहिती दिली. आता तांकां आपणाल्या एका वोटाचे ताकीचो अदमास आयलाच आसतलो. तर वता वता एक फावट तुमकां आमी रिकॅप सांगतात आणि फुडल्या कार्यावळीची म्हायती दितात. आयज आमी मतदाता जंक्शनात एका वोटाची ताकद, इंग्लिशीत पॉवर ऑफ 1 वोट हाचेर उलयली. आणि फुडल्या एपिसोडात आमी जाणा जातली आचार संहिता म्हणजेच मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट आणि ताचेर गजाली करतली. तर वाट पळयात आमच्या फुडल्या एपिसोडाची. ते मेरेन भारती आणि भारताचो नमस्कार मानून घेयात. नमस्कार. एकामेकाक मेळटले लोक मेळटले वोट घडटली लोकशायेची सिस्टम मतदार जोडटले तेन्ना जातले सोबीत नवे कनेक्शन मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन. ही आशिल्ली आयची वळेरी मतदाता जंक्शन. तुम्ही ऐकतात आकाशवाणी पणजी.